तो बरो दिसता भुरग्यानो. आज आमी घेतली कोंकणी पाठ इयत्ता 10वी. तुमच्या पुस्तकान पाठ दुसरो, पाठाचें नांव हांसते होले. सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. हांसते होलेन ह्या पाठाचो बरोवपी जावन आसा दत्ता दामोदर नायक. हो आसा हॉलंडाचो नकासो. हॉलंड हो हांसतो देश. हॉलंड रडकुरो न्हय, पिरंगणो न्हय, सदांकाल स्मित वदन, हांसते मुखामळ आशिल्लो देश. हॉलंड उदकाळ देश. हॉलंडाक सगळे कडेन उदकाची रंगोळी घाल्ली दिश्टी पडटा. पूण ही हॉलंडाची दुकां न्हय. हे हॉलंडाचे हास्यश्रू, आनंदाश्रू. हॉलंड हो फुलांचो देश. हॉलंडाचे भुंयेर झडीमळी फुलांच फुलां. फुलांची शेती हो रसीक शब्दप्रयोग हांवें पयलो हॉलंडांत आयकलो. ट्यूलिप हे हॉलंडाचे राष्ट्रीय फूल. हळदुव्या आनी तांबड्या रंगाची ही फुलां आनी तांची पयस पयस पातळिल्लीं शेतां. फुलांचे शेतांचे हे हास्य इतले रमणीय की सुमार ना. हॉलंडाचे मातयेंत सैमान अशें कितें कालयलां म्हूण अशीं कुचकुचीत फुलांची शेतां हांगा फुलतात. काय हॉलंडाचे वत इतले मोव म्हूण ही विरुदी फुलां अशीं भरभरून फुलतात. हॉलंड सगळ्या युरोपा खातीर फुलां फुलयता. पाश्चात्य संस्कृतींत हे फुलांचे पिशे. खंयचेय चर्चींत देवाक फुलां ओंपपाची पद्दत ना. बायलो केंसांनी फुलां माळटात अशेंय ना. युरोपभर फुलां फुलतात. तांणी लोक आपलीं घरां सुशोभीत करतात. टेबलाचेर फुलां, कुडींत फुलां, कोणशा कोणशांनी फुलां, ऑफिसांत फुलां, हॉस्पिटलांत फुलां, मसंडेंत फुलां. आपलो आनंद, आपलें काळीज हे लोक फुलांतल्यान उक्ते करतात. घराच्या 4 वण्टीचे कोणशे ते फुलांनी सोबयतात. थंयचीं हॉस्पिटलां बकास दिसनात. थंयच्यो मसंडी भयाण दिसनात. फुलांच्या आंगांतलो हो जादू हांवें युरोपभर पळयलो. हॉलंड जाल्यार फुलांचो जादूगर, फुलांचो सौदागर. हॉलंडांत फुलांचो बाजार भरता. फुलांची पावणी जाता. फुलांचे पाटल्यार पाटले विमानांत बसून समुद्र पार जातात. हॉलंड हो हिऱ्याचो देश. जगभरचे हिरे हांगा हाडून तांकां चकचकीत लकलकीत करपाची कला ह्या देशाच्या लोकांनी आपणायले. हॉलंड तसो गिरेस्त देश न्हय, पूण शिरवंत देश, कलावंत देश. हॉलंड हो वाऱ्याचो देश. धांवत्या व्हांवत्या वाऱ्याचो देश. हॉलंडाची याद काडल्यार दोळ्या मुखार येतात त्यो हॉलंडाच्यो विंडमिल्स म्हणजेच हॉलंडाच्यो पवन चक्क्यो. हॉलंडाचो सैम ह्या विंडमिल्सां खातीर ढोलधार दिसता. हॉलंडाच्या लँडस्केपांत
ह्यो विंड मिल्स रंग भरतात. हॉलंडाची सगळीं शारां न्हंयेचे ना जाल्यार कारसांच्या देगेर वसल्यात. हांवें वेनीस पळोवंक ना, पूण केरळांत उदक आनी जमीन हांचो आपालिपा खेळ पळोवन मन सुकावता तशें हॉलंडाच्या हातार उदकान घाल्ली मेथी पळोवन दोळे तृप्त जातात. हॉलंडांत कितल्योश्योच फिशींग विलेजीस आसात. इतली निवळ, इतली सोबीत नुस्तेमारी बंदरां हेर कडेन दिसनात. परंपरा आनी आधुनिकता, सैम आनी विज्ञान, माकडां आनी मनीस, जमीन आनी उदक, सावळी आनी उजवाड हांचो इतलो सुंदर मेळ हॉलंड सोडून हांवें हेर कडेन पळोवंक ना. हॉलंडांत लोक नुस्तें मारपाचो धंदो करतात काय नुस्तें धरपाचो छंद बागयता हें कळना. शिवराक मनशाक हॉलंडांत गेल्यार नुस्तें खावपाचो मोह जालो ना तरी धरपाचो जाले बगर रावचो ना. हॉलंडाच्या लोकांक वेगवेगळ्या तरांचे, रुचीचे आनी रंगाचे चीज आवडटा. हॉलंडांत गायो म्हशी खूब म्हूण दूद, चीज भरपूर. हॉलंडांत हांवें पोटभर चीज खालें. गोंयचे लोक जेवणाचे प्रत्येक प्रतींत नाल्लाची सोय घालतात तशे हॉलंडाचे लोक आपलें जेवण चीज घालून सुरबूस करतात. एम्स्टरडॅम ही हॉलंडाची राजधानी. एम्स्टर न्हंयच्या उदकांत पांय सोडून हें शार वसलां. युरोपभर जंय जंय न्हंयो आसात थंय थंय लोक तिच्या आंगा खांद्यार भरपूर खेळटात. जर्मनीची भोंवडी रायन न्हंयच्या पात्रांत आदेसभर सैर केल्या बगर पूर्ण जायना. तिनसांजच्या वेळार सेन न्हंयच्या उदकांतल्यान दोनूय वटांचे पॅरीस पळयतना मान दाव्यान आनी उजव्यान बरीच गुंगलावची पडटा. एम्स्टरडॅमाक वचून न्हंयची सैर करप ना हाचे सारकी विशेपणां नात. खरें पळयल्यार एम्स्टरडॅम रस्त्या वयल्यान फिरून पळोवचे बदला न्हंयच्या पात्रांतल्यान गेल्यार बेस बरें पळोवंक मेळटा. एम्स्टरडॅमांत एक मजेदार अणभव आयलो. न्हंयचे देगेर रावन बोटीची वाट पळयतना एका फोटोग्राफरान आमचे फोटे काडले. बोटींतल्यान वरभरची सैर करून परत आयले तेन्ना तो फोटोग्राफर आमचे फोटो घेवन हाजीर आशिल्लो. जाय जाल्यार फोटे घेवचे कसलीच सक्ती ना. त्या कल्पक फोटोग्राफराची म्हाका तोखणाय दिसली. ताज महाल पळयतना साब फोटो खिचना है अशें विचारपी फोटोग्राफर आनी हो ना सांगता ना विचारता आमचे फोटे काडपी फोटोग्राफर. 10 जाणांतल्या 8-9 जाणांनी तरी आपापले फोटे घेतले. कोणे घेतले नात तरी ताणें तोंड वांकडें केलें ना. तो हांसरो फोटोग्राफर तांचेर पिरंगलो ना. हॉलंडांत खंयच पिरंगण ना. दिसता ते व्हांवत्या उदकाचे आनी धांवत्या वाऱ्याचे विमुक्त अशें. हॉलंडाच्या लोकांक भव्य दिव्य गजाली परस ल्हान सानश्यो
माणकुल्यो वस्ती आवडटात. मडुर डॅम नावाचे गार्डन थंय आसा. तातूंत बऱ्या बऱ्या घरांचे सोबीत सुंदर वस्तुशिल्पाचे ल्हान ल्हान मॉडेल्स करून दवरल्यात. दोंपरां परस मोटवे पूण वास्तुशिल्प पुरायपणान आनी बारीकसाणीन दाखोवपी ते मॉडेल्स करपी कलाकाराचे नांव म्हाका याद ना. पूण ती तांची कंडेन्स्ड कला म्हाका भोव आवडली. जपानांत व्हड व्हड रुखांचे ल्हान ल्हान बॉन्साय करतात. हांगा हॉलंडांत ह्यो बॉन्साय बिल्डिंगो केल्यात. जगभरचे लोक ती कल्पक शिल्पकला पळोवंक येतात. हॉलंड सायकलींचो देश. हॉलंडाच्या रस्त्यांनी गाडयां परस सायकली चड दिसतात. सायकली चलोवपाक हॉलंडाच्या रस्त्या कुशीनी खासा वेगळे रस्ते म्हणजेच लेन्स आसात. ह्या रस्त्याचेर ट्रॅफिक लायट्स आसात. हॉलंड भस्कन मारिल्लो देश न्हय. हॉलंड धांवतो देश, सायकलींचो देश. हॉलंड व्हांवतो देश, व्हड्यांचो देश. कुडागराच्यान घरा वताना तुवेची नदर परत परत कुडारचे दिशेन वता. हॉलंड सोडटाना हॉलंडाचे शिमेर गाडी तारायली. फाटीं पडिल्लें हांसतें हॉलंड परत एक फावट दोळे भरून पळोवन घेतले. हॉलंडाक परत पावत काय ना कोण जाणा. सपनांत तरी आनीक एकदां हॉलंडाक पावचो अशें सदांच दिसता.